Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. गोवा गव्हर्मेंटान स्पेशली टुरिझम डिपार्टमेंटान 300 कोटीचो प्रोजेक्ट अनाउन्स केला जो एंटरटेनमेंट विलेज म्हणून. आता प्रश्न असो हा की एंटरटेनमेंट विलेज ही विलेज कित्याक म्हणटात ते कळना. एंटरटेनमेंट झोन वॉट एवर म्हटल्यार एंटरटेनमेंट विलेज म्हटले की एक विलेजीन टुरिझम सेक्टरान जेन्ना बूस्ट करतात तेन्ना टुरिझम सेक्टर बूस्ट करतात तेन्ना म्हाका दिसता एंटरटेनमेंट विलेज म्हणटात तेन्ना खंय तरी गोंयचो कल्चर गोंयची हेरिटेज म्हणटात ती थंय हाडून ते प्रमोट करपाक जाय आसले. आयज पेडणे तालुक्यान कल्चरल एक्टिविटीज म्हणटात ते इतले चलतात. कलाकार म्हणटात ते आयज पर्यंत तांकां रवींद्र भवन कित्याक मेळना. म्युजिकल इव्हेंट्स जातले म्हणटात. म्युजिकल इव्हेंट्स म्हटल्यार म्हाका दिसता सरकारान आनी हांगा स्थानीक आमदारान तेचेर विचार करपाची गरज आहा. म्युजिकल इव्हेंट्स म्हटल्यार हेचेर सनबर्न आनी बाकीचे जे म्युजिकल शोज जातात ते हांगासर हाडपाचे प्रयत्न आहा. आता हे योग्य आहा की ना हो पयली प्रश्न. म्हाका दिसता म्हाका जर पर्सनली आनी आमच्या कार्यकर्त्यांक विचारशे आमचो खरोच ह्या प्रोजेक्टाक अपोज आहा. टुरिझम बूस्ट करपाक टुरिझम एक्टिविटी कितें हाडटले जाल्यार आमी अपोज करना. पूण पर्टिक्युलर सर्टन गोष्टी जे गरज ना जे नेगेटीव आहात ते हाडपाक रॉंग. तो म्युजिकल इव्हेंट एक 3-4 दीस 5 दीस आसतलो. त्या 4-5 दिसांक ह्यो जर इव्हेंट येत जाल्यार ऑटोमॅटिकली तुमी ड्रग्सांक इन्वायट करता. ड्रग बिजनसाक इन्वायट करतात. आयज 2 वर्सां जाले कोवीड सिच्युएशनाक सगळ्यांची हालत जाल्ली आहा. कितलेशेच लोक जर कॉमन बिझनेसमॅन बारीक जो धंदो करता आनी पोट डेली वेजीस बीन कोण असतात काम करपी टॅक्सी कार जावं इतर कोण बारीक धंदे करतात आयज ते तेंची परिस्थिती वायट आहा. जर खरेंच सरकाराक दिसता हे येदे व्हडले प्रोजेक्ट अनाउन्स करच्या पेक्षा खंय तरी मांद्र्या खातीर 300 कोटी अनाउन्स केला तर हांव म्हणटा एक 25-30 कोटी अनाउन्स कर आनी त्या फॅमिलीक कोणाचे सर्वे कर आनी जे फॅमिलीची परिस्थिती वायट आहा कोविडा खातीर त्रासान पडले तांकां हेल्प करा. फक्त सरकाराक इतलेच रिक्वेस्ट आहा येदे व्हडले प्रोजेक्ट अनाउन्स करचे पेक्षा पेंडींग प्रोजेक्ट जे आहात ते कंप्लीट करा. जे इम्पॉर्टंट गोष्टी आहात ते फायंड आउट करा. लास्ट टायम सायक्लोन जाले. सायक्लोनाक परिस्थिती वायट जाली. 6 दीस लायट उदीक ना लोकांक. हेचेर विचार करा. ऑक्सिजन प्लांट अजून पर्यंत ना गोंयान. सो जागो जाल्यार ऑक्सिजन प्लांट घाला. आता ह्यो 300 कोटी कोण स्पेंड करतलो. गव्हर्मेंट काय स्पेंड करूं शकना कित्याक गव्हर्मेंटा कडेन फंड्स ना म्हणटात ते. सो हेचो क्लियर हे इंटेंशन की ह्यो अंडर PPP च्या अंडर ते दिवंक सोदतात. हांव म्हणटा भायल्यान हाडच्या पेक्षा इतले प्रोजेक्ट्स करतात गोंयचे आहा स्थानीक आहात. गोंयचे व्हडले व्हडले बिझनेसमॅन आहात. म्युजिकल इव्हेंट जेन्ना करतात तेन्ना कोणी प्रायवेट सेक्टर जेन्ना चलयता तेन्ना तेचे इंटेंशन कितें आसतलें प्रॉफीट जाता तितको करप. सो प्रॉफीट जाता तितको करतले जाल्यार तो म्युजिकल इव्हेंट एकूच वर्सा कित्याक करतलो. तो म्हयन्याचे म्हयने करतलो. जर म्हयन्याचे म्हयने केलो जाल्यार हांगा स्थानीक आहात पळय सो म्हयन्याचे म्हयने जर इव्हेंट चल्ले जाल्यार भुरग्यांचें कितें. आमदारान हेचेर चिंतपाचें आनी सरकारानूय हेचेर चिंतपाचें हेचेर विचार करा. दुसरो कसलो तरी प्रोजेक्ट हाडात जो खरोच लोकल्सांक फायदो जातलो आनी नेचर सेफ एनवायरमेंट सेफ करूंक जातलो तसो. हांव जर खरोच असो प्रोजेक्ट बरो हाडटा जाल्यार हांव स्वता आमदाराच्या कॅबिनान वचून ताका कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणून हात दिवंक वयता. सो हेचेर विचार करपाची गरज आहा. म्हणजे हे आमकां स्थानिकांक हांगा मांद्रेच्या जनतेक पिशान काडपाची कामां चालू आहात. येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जर येता जाल्यार मेन प्रॉपर मॅनेजमेंट प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर अदर एक्टिविटीजान फॉर एग्जाम्पल रोड कनेक्टिविटी. आयज पळयता तुमी रिसॉर्ट्स आहात आनी खंयचे कडेन रेस्टॉरंट्स आहात तांकां पार्किंग ना ते रस्त्यार लायतात गाडयो. सिजनाकूच आतां सद्या पळयत जाल्यार सिजन जेन्ना स्टार्ट जाता तेन्नाच ट्रॅफिक प्रॉब्लम जाता. ट्रॅफिक कंजेशन जाता. बरें तुमी हो प्रोजेक्ट अनाउन्स केल्यात कोणाक कॉन्फिडन्सान घेतले. पंचायतीक घेतल्यात स्थानीक कोणाक तरी घेतल्यात लोकांक स्थानीक आमच्या गांवच्या लोकांक घेतल्यात कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक घेतल्यात येवंक ना.